आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पयलो मिस्तेर बुधवेन गाबऱ्यान आंकवार मारे खबर दिली की देवाचो पूत तिचे कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पयत आत्म्याचे गुरपेन ती गरबेज जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक राय दीस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांण्या करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस पोवचे तें सा उस्ट्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो. बागेन मारिये देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. बगस आमकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गुरबे आसतना सांता इसाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तरणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे थंय जावं, उस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. भाग्यवत मरे देवाचे माय आपापयां खातीर विनंती कोर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताई साव स्तरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताई साव स्तरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताई साव स्तरामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां युआर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हड अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. तिसरो मिस्तेर आग्वार मारयेन बालका जेजू बेल्ला शारान गर्वाच्या गोट्यान मनसातीमध्ये पोटसोड जाली. सुरगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सुरवेस पोवचे तें सा उसवेमध्ये तू सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा उताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां युआर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हड अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. चवथो मिस्तेर आग्वार मारयेन बालका जेजूक वेलोन भेटयलो देव तंपलांत आनी ताका सिंहाच्या हातांत दिलो. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय साव स्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय साव स्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय साव स्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय साव स्तरामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनंती कोर
आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर तुझे तयांसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज जेजू. भगवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर तुझे तयांसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज जेजू. भगवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर तुझे तयांसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज जेजू. भगवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर तुझे तयांसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज जेजू. भगवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर तुझे तयांसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज जेजू. भगवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर तुझे तयांसा उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूज जेजू. भगवत मरे देवाचे माये आबाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हो म्हजे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां एमकडांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार और अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. पांचवो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव टेंपलान मेवलो. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पौज तेंसा उस्वे मध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. पागेती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हजे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां एमकडांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार और अदीक करून चड गरज आसलेल्यान. नमान राणी कापचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरसो आमी पडेशी विशी बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर चाल तूं कोणवाली आनी मोगाल दलोपाक वाड करी. ह्या पडेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्य देवाचे माये आमच्या तिर्माक जेजून बसारान आमकां फावो जावच्याक बाप साहेबाच्या तेसा पासून
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समकां येवं, तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पोवचे तेंसा उसरे मध्ये तू सदो आनी सदो उत्सव पोचेजो. मागीर ती मरे देवाचे माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता विक्टर साल्दाना आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें ते हांव भेटयता देवाक दिन वाचून ऑल्ड्रीन लुकस आपल्या जल्माच्या दिसाक ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज धरुया स्लेनी लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी देवाक दिन वाचुया. कालच्या दिसाक आमच्या शेतकाऱ्यांनी आमची चिखलेची शेतकारां चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तशेंच आमची दुसरीं शेतकारां जीं आसात सगळ्यांनी मेळोन सुमार 228 सॅक्स कालच्या दिसाक आनी पयरच्या दिसाक आमकां पीक जाल्या. देवाक आर्गां दिवया इतली पीक आमकां ह्या वर्साक दिल्या देखून सगळ्यांनी जाणी वावर केला तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. आल्त चिकाली स्विजा परब, रेजिना मुंदी, कार्ल ब्रेटकॉफ, दाबोली मिलाग्रिना लुकस, आल्त दाबोली डॉमिनोस साइड अलेक्झांडर बॉर्जिस, ग्रीन व्हॅली आर्थूर डिसुजा, एलेगांजा ऑल्वे रॉड्रिगीस, जिना आल्बर्ट डिकॉस्टा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो म्हूण आपूण देवा मुखार खालतो जाता ताका देव उंच उबारतलो. आज जेजू आमकां शिडकायता पयले वयले जागे घेवना जावं पूण आमी देवा मुखार खालती जावंक ल्हान जावंक तेन्नाच देव आमचे सादेपण पळोवन आमचे मागणे आयकता म्हूण आमकां देव खरेंच जेजू विस्वास ताचेर दवरूंक आपयता. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी खालती जावंक सादेपणान जिवंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदेगार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण्यान बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत बागेन सुदान सांग मरी सगळ्या दिगतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा आमचो बावाड बरवंसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या कारचांनी पेटय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासू चलयता सासणाच्या सासणांक. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, कितेंय जावं बरें वो वायट मोनान कशे भाशेन क्रिस्त परगोट जाता आनी हाकाच लागून हांव कुशाल आसां आनी हांव कुशाल रावतलों, कित्याक तुमच्या मागण्यांनी वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो कोतकोतीत आवंडो आनी बरवंसो ओच की हांव कितल्यांदूच लॉजेक पडचो ना आनी हांव मरून वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बोडान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जियोन म्हज्या अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव ओड्डून वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्तासी वचून हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उतरांक खातीर हांव जिवो उत्तलों आनी तुमचे मदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हज्या खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरून ताणयता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा म्हज्या मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताची दर्शन घेतलो. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोल्या मदें आनंदान फुडें वचून संतोसान किर्तन गावून देवा घरांत हांव वचूं. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. हेच मनान घडोवन घडोवन काळीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालयोन लालयता देवाक म्हज्या अंतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गार. सोमी म्हणटा म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक कारचाचो. Salve
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसेवांच्या कोणेकल्या मुखेल्यागेर जेजूक जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले तें पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वपास सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेवून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो तूंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां एके भाशेन आमच्या जिवितान सोर जाता, कित्याक जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी वयले जागे मानाचे जागे आमी जायते फावटी बसूंक वेता. जायते फावटी उंचले उंचले पदव्यांचेर आमी आनी उंचल्यो उंचल्यो जुट्ट्यो आमी घेवंक सोदता, कित्याक आमकां संवसाराचो मान, संवसाराची वडवीक आनी संवसारान आमकां दुसऱ्यांक समाजान भोव करून बरें म्हणलेलें आमकां जाय. सगल्यांकूच आमकां हें बरें लागता, आमी आवडेता आनी आमी हें करूंक जाय तो तोखूच घेता, हारपीत जाता. पूण जेजू आज आमकां म्हणटा आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी जेजू मोडणेच्या पुस्तकांत हें बरयलेलें आसात तें मोतीन धरून तांकां उगडास करता. तुमकां जेन्ना कोणूय आपयता तेन्ना मानाचो जागो तुमी सोदिनाकात, पयले जागे वचून तुमी बसूं नाकात, घडये तुज्यान ओदीक आनी कोणूय मानाचो आसत. आमी बाबा भयणीनो भोव करून मिसाक येता तेन्ना जेजूच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक येता, हे समोरुमणेन वांटो घेवंक येता. पूण हांगासर दुसरेंच घडटा, आमी सगलीं फाटल्यान बसता, पाद्री उलो मारता मुखार येयात आनी बसात, कोणूच बसना. आमी समजता मिसाक आमी शो पीस कसो पळोवंक आयल्यात, आमी एक शो पीस आनी मिसाक जातलो तो तियात्र आमी पळयतले अशें आमकां दिसता. तशें न्हय भाव भयण, आमी एके समोरुमणेन वांटो घेता. म्हणटच समोरुमणेन आमी वांटो घेता तेन्ना गरज की आमी न्हय मानाचे जागे पूण सगळीं बरोबर आमकां आपयता तेन्ना आमंत्रण करता तेन्ना आमी मुखार येवन बसून बरोबर गायन करप, बरोबर जबाब दिवप, बरोबर उठप, बरोबर बसप, बरोबर दिमी घालप, ही आमची समुदायीक आमचो सगळी जें कितें आसा तें आमी करूंक गरज. कित्याक वी आर अ कम्युनिटी, we pray as a community and all our postures, gestures should be that of a communitarian act. जायते फावटी आमी करूंक सोदिना, आमी आमच्या वाद्याचेर जाता, हांव येता देव मंदिरांत आनी समजता म्हाका जाय तें हांव करतलो, अशें करूंक आमकां वेळ आसता. जावं ते मिसाच्या आदीं ओ मीस सोंपल्या उपरांत आमच्यान हें आमचें खासगी मागणें देवा मुखार बोकून सांतिस्मा मुखार दिमी घालून आमी करूंक जाता. पूण जेन्ना आमी मिसाची बेट समोर उमता तेन्ना बाबा भयणीनो एक समुदायाचो आमी आक्ट कसो करूंक सगल्यांनी आमी बरोबर थंयसर करूंक गरज. हांव सांगूंक सोदतालो तें हें, आमी जायते फावटी समाजान बाबा भयणीनो जियेता तेन्ना आमकां सगल्यांक मानाचे जागे गरजेचे अशें आमकां दिसतात. पूण जेजू आज म्हणटा तुज्यान ओदीक घडयेक आनी कोण मानाचो आसत ताका घडये तो जागो तुवें दवरलेलो आसत. म्हणटच तुका फावो तो जागो मेळ्ळो जाल्यार तूं वचून बस, वो तुजो सोयरो तुका आपयता तेन्ना तुका एक जागो थंयसर ताणें दिला जाल्यार वचून. पयले वयले जागे आमी जायते फावटी टिंट्यार बसून दुसऱ्यांक पळयता आनी आमी बसून
थंय व्हडले व्हडले जागे सोदूंक भोंवता आमी जायते फावटी भाव भयणीनो समाजीक कार्यक्रमाक वेता आमी जायते फावटी कडेन आनीक दुसऱ्यो वस्तू पदव्यो जुट्ट्यो घेता तेन्ना आमकां जाय सगल्यांनी आमकां शाबासकी भासाभास करता आसतना आमकां शाबासकी दिल्ली पूण तसलें घडोना भाव भयणीनो कित्याक जो मनीस ल्हानविकायेन आपलो वावर करता जो मनीस फाटीं रावन सगलो वावर करून आपल्याक मान आनी अधिकार नाका पूण आपल्याक मान आनी तांचो हेय नाका पूण गुप्ती वावर करता ताका देव पळयता आमचें जिवीत तशें जावं दी आमी जिवितान अदीक आनी अदीक सेवे चाकरेचे जावंक गरजेचें मानाचे जागे तुमी आडावंक वचूं नाकात राजकुरान तुमकां आपयल्यात जाल्यार व्हड व्हड सुवात्यो तुमी पळय नाकात अशें मोडणेच्या पुस्तकान आसा तें जेजू परतून परतून हे आयच्या शुभ वर्तमानांत तांकां उगडास करता कित्याक फारिसीव आनी धर्मशास्त्री कोणागेरूय वेताले तेन्ना आपूण व्हडूल आपूण व्हडले आपूण शास्त्र जाणात आपल्याक सगलें समाजान कितें घडटा ताचेर अधिकार आसा अशें समजून मानाचे जागे सोदताले आनी जिसू हाका लागून तांकां जेवणाक जेन्ना बसूंक वेतात तेन्ना म्हणटा तुमी तुमकांच खालते करात देव तुमकां वयर काडटलो देवाचें राज विस्तारूंक आमकां खालते करून लेट अस हंबल आवरसेल्व्स कित्याक देव आमकां उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी कसलो वावर करता सेवे चाकरेन करता आमच्याच फायद्या पासत आमी करता आमी कसले तरेन मन घेवन वेता खरेंच दुसऱ्यांक वयर काडपाचें मन वा आमच्या फायद्याक पडटलें मन हें चिंतून आमी वेता आमी कसले नदरेन समाजांत आमचें कार्य करता हें गरजेचें खरेंच समाज ह्या सगल्या वायटांतलो वयर सरतलो वा आमी आमच्या फायद्याक पडटा तसलें समाजीक कार्य करता आमी समाजीक वावर करता आसतना ह्या समाजांत कसलें कार्य करता आमी जातले हें आमकां आमचेरूच नदर मारूंक गरजेचें आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन एक निर्णय करुया सायबा आमच्या जिवितांत तुवें आमकां सेवे चाकरेचें मन शिकयलां आमच्या जिवितांत तुवें ल्हानविकायेचें मन आमकां शिकयलां तुजें राज विस्तारूंक हें मन आपणावंक आमकां शिकय आनी अदीक तुका पुरते आनी तुका मानता तसलें जावंक आमकां आदार आनी कृपा दी गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32 C10 म्हज्या भावभयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोयले आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सगळेस्पर मानून देव मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी शासनाचे देवा सूर काडयन सुरता जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
त्या तुज्या उनोच शब्दा वरवीं तुवें सगले रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसले आनी मोरनाचे जैत व्हरून पुनव जिवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सगळ्या स्थळाचे नामे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडय. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. सगलीं दिमी घालून आसात ताणें उबी रावची. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनव जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तेन्ना आमकांच आमी ल्हान करता. आमचेर जो कोण बाबा भयणीनो वायट करता, नाडबुदी करता आनी आपलें जिवीत आमकां सदांच गाराण्यान आपूण फालां मारून आमचे वयर तो आपूण जियेता, तसल्या मनशांक भोगसूंक जायते फावटी कठीण. पूण हाचेचो आमकां उगडास करता, आपणाकूच खाली करता, ताका देव वयर करता. आमच्या जिवितांत सदां काल आमच्या दुस्मानाक आमी भोगसूंक तयार आसूं.
जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन खोतखोत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारी पडूं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिसता जे खुशी पोरमां तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Nabo
क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोडाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटोवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जाव. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्शिवणपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजें खुणी रुपान आमी समोरमून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गांत सोंपून आमकां मेळोवचें को. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. तुझी खुशी साऱ्या तुझो गोडी सोवा सोले मोचे पाट्या